साखरेच्या श्री राधाकृष्ण देवस्थानात शुक्रारा 21 ऑक्टोबर दनपारां 12 ते 22 ऑक्टोबर शेनवारा दनपारच्या 12 वरां मेरेन श्री राधाकृष्ण देवळान पारंपारीक अखंड भजनी सप्ताह व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या सप्तकाचे मुखेल आकर्षण म्हळ्यार गोंयांत दिंडी सर्तींनी जायती इनामां जिखपी फोंड्याचे भव्य दिव्य नवदुर्गा दिंडी पथक हांचो एक आकर्षक बहरदार दिंडी कार्यक्रम। अखंड भजनी दिंडी सयत पारंपारीक चित्ररथाची मिरवणूक जाली। उपरांत गोंयांतल्या नामनेच्या भजनी कलाकारां वतीन भजनाचो कार्यक्रम, भक्तिगितां आनी नाट्यगितांचो भजन संध्या हो कार्यक्रम जालो। उपरांत शेनवारा 12 वरांचेर सप्तकाची सांगाता जाली।